बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 140 आणि 3 8वी ओळ. साम 143 वर्स 8. सकाळी फुडें तुझ्या मोगासून भोव म्हाका दी, कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरतां. वैमगचनो सुम्याचेर विश्वास दवरून आमी ताचे संगी एकठांय आमी जाता ताचे समोर ताका आराधन करता. थोडो वेळ ताचे सवय करसिता. ताच्या मोगाचो अनुभव तो आमकां दिता. तर आमी दिंबी घालया, ताका आमी आराधन करया. गावया आमी हें भजन. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. तुजे संगी सोम्या हांव चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. तुजे संगी सोम्या हांव चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. तुजो मोग सुम्या रुचिकाम्र, तुजो वैभव कोणाटापी. तुजो मोग सुम्या रुचिकाम्र, तुजो वैभव कोणाटापी. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. सुम्याचे विश्वास पूर्ण विसरता मेळ्ळ्या. एका मोरान काळजान सुम्याक आमी आराधन करता. तो आमचे थंय तसो विश्वास रयता. ताच्या मोगान आमकां चड आनी चड दवरता. ताच्या मोगान ताच्या सरपणान आमकां आनी बडशा घास आराधन करया, मान करया. तो आमचो सुमी म्हणून वळखून निरंतरी ताच्या सरपणान आमी रावया. तोच आमकां चलोवन व्हरता, कृपेन व्हरता. पळय सुम्या, तुज्या मोगान व्हर, विश्वासान आमकां व्हर. आमचो वावड तूं घट कर. तुज्या सरपणान आमी आसायेचे दिसा सदांच जियोंक आमकां फावो कर. तुजो मोग सुम्या हांव नियाळता, तुजी काकुतां वाशेता. तुजो मोग सुम्या हांव नियाळता, तुजी काकुतां वाशेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय.
asana त्याच्या मोगान आम्ही asana समी आमकां त्याच्या कृपेन बरोवन त्याच्या सरपरान आमकां बरोवन सरून व्हरता आज ताची कृपा ताचो मोग तशी काकूट आमी मागया तुका रान करया मान करया होय सम्या तुका मान तुका महिमा तुझे विन कोण म्हाका आसरो तुझे विन नाका म्हाका दुसरो तुझे विन कोण म्हाका आसरो तुझे विन नाका म्हाका दुसरो विश्वास म्हजो तुजेत तुझो मोग सोम्या म्हजेत 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 वैमगाळ भवना आनी भयणीनो सुविश्वास आमच्या पुर्वजांचो जावन आसलो देवाचेर तांणी विश्वास दवरलो आनी देवान तांकां चड आनी चड ताच्या मोगान भरलें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता दानियेल प्रवासाच्या ग्रंथांत आमी वाचल्यार प्रत्येक तिसऱ्या वसवरान थंयसर तेग जुदेव तांची नांवां शाद्राक मेशाक आनी अबेदनेगो म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा तांणी देवाचेर दवरलेलो तो विश्वास व्यर्थ जावंक ना देवान तांकां चड आनी चड ताच्या मोगान बरोवन तांच्या कश्टान सयत तांकां सांगात दिवन आदार दिवन तांकां चलोवन व्हेली मात्र न्ही त्या कश्टांतलें तांकां तांणी निवारलीं आयच्या दिसा आमी काडया दानियेल प्रवास ग्रंथ वसवर 3 80 आनी 2 तावन 80 आनी 9 वळ डेनियल चॅप्टर 3 82 to 89 तांचें स्तुती गीत तांणी उज्याच्या आकट्यान केल्लें आज आमी करया आमची परिस्थिती कसली आसूं देवाचेर आमचो विश्वास आसा देवाच्या मोगांत आमी आसां तर सोमी आमकां निवारता देखून आमची जाप जावं आमी जाप दिवन म्हणया ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक तुमी मनशानो सर्वेस्पराक वाखना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक इस्राएल तनो सर्वेस्पराक वाखना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक सर्वेस्पराच्या याजकानो सर्वेस्पराक वाखना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक सर्वेस्पराच्या सेवकानो सर्वेस्पराक वाखना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक नीतिवंतांच्या आत्म्यानो आनी जिवानो सर्वेस्पराक वाखना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक भक्तानो आनी कालत्या काळजाच्या मनशानो सर्वेस्पराक वाखना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक हनानिया अजारिया आनी मिशाएल सर्वेस्पराक वाखना ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक सर्वेस्पराक अर्गांदिया कित्याक तो बरो कित्याक तसो मोग ससनाक तकता ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक एगडी आमचे दोनी हात बांद ताची स्तुती करया ताका महिमा दिवया आनी आमच्या सुत्रांनी आमच्या सुम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया हालेलुया Hallelujah, hallelujah.
H46 पानसंको 95 थाळी उघडून संतोषान समयाची स्तुती करूया. H46 बापाची पुताची पवित्र आत्म्याची स्तुती करून थाळी उघडून आम्ही गाऊया. स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा. दसनाराची तुम्ही स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा. धन्या देवाची स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. रायांच्या रायाची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. धन्याची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, पवित्र आत्म्याची स्तुती करा. स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, पवित्र आत्म्याची स्तुती करा. पराक्लिताची स्तुती करा, पवित्र आत्म्याची स्तुती करा. कृपेवंताची स्तुती करा, स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, पवित्र आत्म्याची स्तुती करा. स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, पवित्र आत्म्याची स्तुती करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. मुगाळ भावा आणि बहिणी, आम्ही देवाची स्तुती करता.
देवा सुवें थोडो वेळ आमी खर्चिता आयच्या दिसा प्रत्येक पोटी आमी सांगाता मेळ्ळ्या देव ताका आमी स्तुती करतना ताची ओडवीक बिलकुल सडना पूण आमकां चड आनी चड ताच्या मोगान कुरपेन भरता देखून आमी आमचे हात उबारचे देखून आमी आमचे ताळयो पेटोवन आमी हात उबारतना ते मात्र न्ही आमची मोनां काळजां उबारतना ते आमच्या मोनांत काळजांत तसो मोग तशी कृपा आमकां कळीत नातले बरी वता आमच्या पुर्वजां थंय जर तर तो विश्वासी जाला आज तुजे थंय म्हजे थंय विश्वासी जाला देखून देवा मुखार आमी येतना दुसरें कितेंय आमी पळयना आमचे कश्ट आमची परिस्थिती आमी पळयना कित्याक आमकां कळीत आसा वा आमी जाणा आसा देवान आमकां शिकयलां तो आमचे थंय आज पर्यंत ह्या घडये पर्यंत विश्वासी जाला तर पोंत पर्यंत विश्वासी जातलो देखून आमचे थंय आज सूख आसूं दूख आसूं वा कसली परिस्थिती आसूं हर एक परिस्थिती ताच्या महिमे खातीर तो वापरता जर आमी त्या परिस्थितीन देवाक आपयल्यार देवाक पळयल्यार देवाचेर दिश्ट घाली जाल्यार आमी संवसारी रिती प्रकार पळयल्यार जायना देवाक वा आमी आमची परिस्थिती संवसारी रिती प्रकार आमी घेतल्यार जायना संवसारांत आमकां भंय आसा संवसारांत आमकां दुबाव आसा संवसारांत आज जायतीं जाणां आमकां पळोवन बोड जोगतात झडती करतात पूण आमचो देव तसो न्हय इज अ वंडरफूल गॉड बरो देव आमकां समजता आमकां आयकता आमच्या परिस्थितीन आमकां मेळोवंक येता आयच्या वांजेलान पळया जेसू आमकां सांगता सुवार्तेंत लुका सुवांजेला 20:1-12 हांव न्हू 19वी ओळ कश्ट आनी दग्धने विशयन तो सांगता वय देवाचो पटलाव करतल्यांक कश्ट ना म्हणून न्हय खंत ना म्हणून न्हय खुरीस नात म्हणून न्हय थोडी बडी देवाचो पटलाव करतल्यांक इल्ले सडस आसात पूण जेसू कितें म्हणटा जेसू आमकां सांगता 13वी ओळ लूक 21:13 तो म्हणटा सुवार्तेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो वंडरफूल देवाक साक्ष दिवंक आमचे हर एक कश्ट हर एक परिस्थिती एक संदर्भ एक अवकाश मोगाळ भवान जेजू कितलें भयंकर आमकां शिकयता आनी उपरांत जेजू म्हणटा मुखार आमी पळयल्यार जेजू म्हणटा कसलेय कश्ट जावं म्हळ्यार कश्ट सकड कश्ट म्हणचे न्ही हांवें म्हणजे कितें देवाचो पटलाव आमी करतना देवाच्या मोगांत आमी आसतना देवाक आमी वळखोन ताचे समय आमी जियेतना आमकां जर तर कश्ट येतात संवसारांत कश्ट आसातच जेजूनच म्हणा ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट कंत बेजाराय आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें जैत वेला आय हॅव कॉन्क्युर्ड द वर्ल्ड तर आमकां आमचें धैर्य सुकतना मोगाळ भवानी म्हणी आमी देवाक पळय जाय देवा कडेन इल्ले कश्ट चड येतना इल्लें चड मागी जाय इल्ले कश्ट चड येतना इल्ले चड हात उबारी जाय इल्ले चड ताची स्तुती करी जाय शद्राक मेशाक आबेदनेगोन उज्याच्या आकट्यांत केलें काय नियाळ्या हे घडी उज्याच्या आकट्यान कोण स्तुती करूंक शकता आज कश्टान कोण स्तुती करूंक शकता आज आमकां कश्ट न्ही आमकां अशेंच न्ही आतां स्तुती करा हात वयर उबारा म्हळ्यार थोड्यांक हात उबारूंक जायना कित्याक हात उबारलेच नात हे दोळमुसर आमचें मोनूच आमकां हें गडकळाडटा मोगाळ भवानी बेनी आमचें मोनूच देवाक खाल जायना आमचें काळीज आनी मोन कितलें कपटी म्हणून देवाचें उतर म्हणटा कितलें आमचें काळीज आनी मोन आमी नेंगी धारून करून घेतलां पयस गेलां देवातावन देखून एक अर्दें वर आमी सांगता मेळटा थोडी बडी तें मागणें नेंगी आमी देवाचेर दिश्ट ना आमी खंय 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 आमचें मोन आनी काळीज तशें वी हॅव टू ट्रेन आवर मायंड एंड हार्ट आमचें मोन आनी काळीज आमी देवाक खाल करूंक शिकाचें देवाचो मोग आमी पळयचें थंयसर देवा कडेन आमी मागीचे देवा म्हाका जायना म्हाका खुरपा दी आज हात उबारूंक आज तुजी स्तुती करूंक आज हर एका वेळा सुखान जावं दुखान जावं देवा तुका वळखोंक तुका महिमा दिवंक देखून हर एक कश्टी देवाक साक्ष दिवंक महिमा दिवंक म्हणून जेसू आमकां म्हणटा
आनी आयच्या वांजेलांत आमी मुखार पळयलें जाल्यार 17-19 वळ. तुमी म्हजे फाटला उदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो, तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जायना, कित्याक तुमचे दीग सुसणिकाय वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देव आमकां कृपा दिता. देव आमी ताचेर दिश्ट आमी घाल्या. आमी हर एक परिस्थितीन भियेना तर, दुबाव करिना तर, देवाचेर विश्वास आसा तर देव ताच्या हजरपणान आमकां भोगता. तितलें हांव भोगतां ताचें हजरपण ह्या दिसांनी चड आनी चड. whenever I come before the Lord, Lord is filling me with His presence, and Lord is filling you, my dear brothers and sisters. कितलें देव ताच्या हजरपणान आमकां भरता. देखून ही घडी ह्या घडी आमचे दोळे आमी धांपया. कोणाक दिंबी घालूंक जाता दिंबी घाला. सम्या मुखार दिंबी घाल्ली. हर एक घडी सम्या मुखार आमी दिंबी घालतना देव आमकां पळयता मुखार बाबा मेरे. सम्या मुखार आमी दिंबी घालयेत, सम्या मुखार आमी हात उबारयेत, सम्या मुखार आमी कशें येवयेत, कशें जाय तशें, पूण बावळटान विश्वासान आमी मागया. ताचो ताळो आमी आयकुया. जेजू आमकां म्हणटा, भिये नाका म्हज्या बाळा, आसा हांव तुज्या पांयांत, आसाय तुमच्या पांयां तळा म्हणटा. पांयां तळा वादाच्या हातांत आमी आसा. देखून ताचेर दिश्ट घालया आनी हें गीत आमी गावया. L18 page 165. म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. मुखार तूं सर करून म्हजो हात, दिता तुका हांव वचूं सांगा. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात, दिता तुका हांव म्हजो सांगा. तुका दिसताना खंत तुका भोगताना, एक सुरो आसून ओनूच नासताना, सर्वांनी सांडून उदास जाताना, हे दीस सांडून हांव हे दीस सांडून भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. आज समय आमचे कडेन उलयता आनी भिये नाका, धैर्य घे, दीग सुसणिकाय घे. तुका पिडा आयल्या सांभळो, तुका कश्टां वयर कश्ट येता सांभळो. निरासून जालाय बरोबर सुसलाय, आसली फातीर सुटल्या, तुका सुरवणी आयल्या सांभळो. जेजू कुलो मार, जेजू कळीत कर, ताच्या सरपण, ताचो सांगात, ताचो हात आसल्यार सगळे बदलिता. सगळे आमच्या बऱ्याक बऱ्याचशें करता. He comes to meet you, comes to heal you, He comes to set you free, He comes to fill you with His presence. मागे आमी ताका उलो मारया. पीडा तुका येताना, कश्ट तुका दोस्ताना, निराश जावन परवसो सांताना, पातयेनी सुकोन सलवोनी येताना, हे दीस सांडून हांव हे दीस सांडून भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या
आनंद में आसा गुंदैरान आवडतान विश्वासांत का आमकां समर्पण करूया आमची कुटुंबां भेटोवया आमच्या मोगाच्या मनशांक भेटोवया अकस्या संघर्षांत आसलेल्यांक सुमेस्तान आमी समर्पण करूया आमचो देश आनी प्रांत क्रिस्तांचो लोक इस्रायल पॅलेस्टिनामध्ये आशेन झूज रशिया युक्रेनमध्ये आशेन झूज बेगीन साखर जावं म्हणून आमी मागया सुमयाची रास सुमयाची खुशी योजना जारी आसा बरी एक संदर्भ बरी एक सगळी परिस्थिती देवाक महिमा दिवंक जावं म्हणून देव त्याच्या महिमे खातीर बदलू म्हणून आमी मागया सुमेसाक भेटोवया आनी आमचे कडेन मागण्या विचारला तांचो उडास करया दुस्मान खेळटाना सैतान नाडता पातकांत पडून काळीज रडता आनी साई बघून लस तुका दिसता हे दीस सांडसून हांव के दीस सांडसून येनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो संग Hallelujah, 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 hallelujah. Bless us, Lord, heal us, Hallelujah, hallelujah, our families, our nations. जल्मा दिवसाच्या रानकरची सिस्टर लिनेट मारिया एसी जोसेफ पिंटो आंचलोर सेलेस्टिन नाझरेत मीरा रोड इस्रायल कार्मेन फुर्टाडो पडील मोनिका डिसूसा बोंदेल काजरची एनिवर्सरी जॉन रोड्रिगस आणि मटिल्डा रोड्रिगस किरे हर गांधी मुकाम विचारला सिसिलिया लोबो शिरवा जोएन फर्नांडिस मैंगलोर प्रत्येक तत्सवां खातीर आमी मागता सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस मिल्टन रेबेल्लो बरे भलायके खातीर कुटुंबाच्या विल्सन डिसोजा कानेजार शिकपा खातीर वायोलिन लोबो मुंबई बरे भलायके खातीर विन्सन लोबो आनी कुटुंब मुंबई बरी भलायकी आनी स्पीडी रिकवरी जुलियाना मस्करेनस स्पीडी रिकवरी ऑफ डॅड ऑफ सुनीता सिक्वेरा बेळमन स्पीडी रिकवरी ऑफ लीना ऑन वेंटिलेटर ती आसा तिचे खातीर आमी मागया संते घडटा देवदीन जाल्ल्यान सोडा समी करता बेनेडिक्टा आनी फ्रांसिस डिसोजा जोसेफ लसरादो सांता क्रूज कुटुंबान सल्ल्यां खातीर जॉन फर्नांडिस मुंबई कुलगत आत्म्या खातीर मीरा रोड्रिगस पुत्तूर देवदीन यूनिस डिसोजा नाक्रे कुटुंबान सल्ल्यां खातीर रोनाल्ड आनी नॅन्सी डिसोजा मुल्की डॉमिनिक मेंडोन्सा किन्निगोळी मेरी लोबो आडी विक्टर लोबो आडी कुलगत आत्म्या खातीर जेन डिसोजा तिरुपूर सातव्या दिवसाच्या उडासाक अनिता रेगो नवीन रोशन मेनेजेस कासिया जुलियन आणि कार्मेलिन फर्नांडिस कारवार एलिजा सल्डाना वसाय ऑन हर बर्थडे बर्थ रिमेंबरन्स तशेंच फादर विल्ली डिसोजा बेळमान येता सावन सुमे आमची मागणी भेटोवन सुम्याचे बेसांव आमी सोन घेवया.
जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गा दिवसर उपकारांक तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता शेतांतल्या फुलांक तूं सोबयता अंतराळी सुकण्या सोपोस करता तांच्या किसण आमचो मोग करता बापय परी आमकां सांबाळता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तदय मुच मोगाळ भावनो आणि भयणीनो, आयच्या प्रवेश गितांत आमी बरें कन्न गायले तांच्या की चड तूं आमचो मोग करताय. त्या पृथ्वेच्या की शेतांतल्या फुलांच्या की सुकण्यांच्या की समेस आनी कोणायच्या की चड देव आमचो मोग करता. देखून आमकां आयच्या दिसा बरो संदेश मेळटा. आयच्या वाचपांनी आमच्या कश्टांती हर एक परिस्थितींत आमी देवाक महिमा दिसय, ताचें हजरपण आमी वळखा जाय, पळय जाय. आज हांव देवदूतांचे मीस काडटां. देवदूत देवानंसर आसलेले आमच्या आदाराक ते येतात. हर एका वेळा आनी घडये प्रतीक तरान आमच्या कश्टान आमकां मेळोवंक येतात. तांचें मनियारपण वळखून देवाक आमी सदांच महिमा दिवंक, आमच्या कश्टांत ती ताका आमी साक्ष दिवंक देवाची कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया. एक घडी बोर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. सवार पोवटी आमकां मेळिल्ले अवकाश आमी गळूकसूंक नात. आमच्या कश्टांत संकश्टांत आमी पुरपुरल्या सुरसुरल्या देवाक महिमा दिनातले संदर्भ आमी वळखून आमची पातकां उणेपण अस्कतकाय सुमयाक समर्पण कर. ताची काकूळ तूं ताची बुकसाणे आमी जोडया. संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर देवा तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव सांगता मनांत चिंतून तणाव सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पतकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासो बेगीन सदां संकवार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवदूतांचे आनी मनशांचे मनियारपण तुवें संपूर्ण मांडावळीन थारायलाय. तर सर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करता ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखो म्हणून आमी तुजे लागीं कलतेपणी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता येसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसाप. त्या दिसांनी बेल्शेजार रायान आपल्या सरदारा मदल्या 1000 जणांक एक व्हड जेवण दिलें आनी ह्या 1000 जणां सांगता तो दाकासरो पियेलो. दाकासोऱ्याच्या आमालार आसतना बेल्शेजारान आपल्या सरदारांनी आनी पत्नींनी आनी उपपत्नींनी पियोवचे खातीर
आपल्या बापाय नबुकादनेझरानं जेरुसलेमाच्या मंदिरांतली लुटून हाडलेली भांगाराची आणि रुपयाची आयदनां हाडूंक लायली. जेरुसलेमाच्या मंदिराच्या पवित्र स्नानांतली लुटून हाडलेली भांगाराची आणि रुपयाची आयदनां भितर हाडताच राय, ताचे सरदार, ताच्यो पोतिन्यो आणि उपापोतिनी तांतल्यो दाकासरो पियोंक लागली. ती दाकासरो पियेली आणि आपल्या भांगाराच्या, रुपयाच्या, पितूळच्या, लोंकडाच्या, रुकाडाच्या आणि पत्रांच्या देवाक वाकाणूंक लागली. अवचित एका मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडली आणि दिव्या खांब्या मुखार आसलेले रावळेराचे वणटीर गाऱ्याच्या सुन्याचेर बरोवंक लागली. रायान बरयतलो तो हात पळयलो. रायाचें तोंड धवें जालें. ताची चिंतना ताका भिरांतीन बरोवंक लागली. ताच्या पेंगटाचे सांदे सडील जाले आणि ताची दोंफरां कडकडूंक लागली. दानियेलान राया मुखार हाडलो. रायान दानियेलाक विचारलें, रायान म्हज्या बापायन जुदांतावन हाडलेल्या जुदाच्या निर्वासितां मदलो एकलो दानियेल नांवाचो मनीस तुनसुमू? पवित्र देवाचो आत्मो तुजे थंय आसा आनी बुदवंतकाय, गिन्यान आनी असामान्य जनवाय तुजे थंय पळोवंक मेळिल्ली म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान अर्थ सांगूंक आनी समस्यांक परिहार दिवंक जाता म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान हें बरोवप वाचूंक आनी तसो अर्थ सांगूंक जाय जाल्यार हांव तुका जमली वस्त्रां न्हेसयतलों, तुज्या गळ्याक एक भांगाराची सरफळी घालतलो आनी तुज्या राजान तुका म्हज्या राजान तुका तिसरें स्थान दितलो. दानियेलान राया मुखार उलोवन म्हळें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. तरी हांव रायाक बरोवप वाचतलो आनी तसो अर्थ सांगतलो. सर्गींच्या धन्या विरोध तुवें तुकाच वर्तो केलोय. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार हाडलीं आनी ताच्या आयदनांनी तूं, तुजे सरदार, तुज्यो पतिनी आनी उपापतिनी दाकासरो पियेल्यान. पळोवंक आनी आयकोंक सकनातल्या आनी गिन्यान नातिल्ल्या रुपयाच्या आनी भांगाराच्या, पितूळच्या, लोंकडाच्या, रुकाडाच्या आनी पत्र्यांच्या देवाची तुवें स्तुती केली. पूण ज्या देवाच्या हातान तुजो प्राण आसा आनी ज्या देवाचे अधीन तुज्यो वाटो आसात त्या देवाक तुवें महिमा दिवंक नाय. देखून ताणें हो हात धाडला आनी ह्या हातान ही उतरां बरयलेलें आसा हें: मेने, मेने, टेकेल आनी पार्सीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो: मेने म्हणजे देवान तुज्या राज्याचे दीस मेजल्यात आनी तें शेवटाक पावयलां. टेकेल म्हणजे तुका ताकडेंत घालून जोखलां आनी तुज्या वजनाक उणो आसा. पेरेस म्हणजे तुजें राज दोशी करूंक मेदियाक आनी पर्सियांक दिलां. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. सूर्या आनी चंद्रमा सर्वेस्पराक वाखाणां. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. मळबाच्या नेकेत्राणो सर्वेस्पराक वाखाणां. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. तुमी पावसाच्या आनी दोवाच्या शेणाणो सर्वेस्पराक वाखाणां. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. जड वऱ्याणो सर्वेस्पराक वाखाणां. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. उज्या आनी धगा सर्वेस्पराक वाखाणां. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वाखाणां ससनाच्या ससनाक. उद्गार.
Alleluia गाऊया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा कोगळी कोसार्या. Alleluia गाऊया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा कोगळी कोसार्या. मोरा पर्यान विश्वासी राव म्हणटा समी हाणी हांव ताका जैताचो मुकुट दितलो. Alleluia गाऊया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा कोगळी कोसार्या. Alleluia गाऊया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा कोगळी कोसार्या. सर्वेस्पर तुमची सवय आसू. तुमचे सवे आसो. लुका परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, ह्यो सोर संगती घडचे पयले तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची जडती घडचे खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां हुजीर हाडतले आनी बंदी खानांनी घालतले. तुमी म्हजे पटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर ओन व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. चवळ कितें जाप दिवची त्या विशयान आतांच आलोचन करचें ना म्हणून तुमच्या मतींत निर्धार करा. हांवूच तुमकां असली वाचा सक्त आनी जानवाय दितलो की सर तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटें सांगोंक शकचे नात. तुमचीच आवय बापय भाव भयणी आनी सैरीं दैरीं तुमकां पराधीन करतलीं आनी तुमचे मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतलीं. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नास जावचो ना. तुमचे दीग सुस्निकाय वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सुमी आमकां आमचे तावन कांयच लिपयना, सगळें सांगता. ताचो पटलाव करतल्यांक ना केवल सखड बरेंच जाता म्हूण तो सांगिना. तो म्हणटात कश्टी मेळटात. पटलावदारांक कश्ट दगद आनी सूख उरली ना, पूण तो आमकां धैर्य दिता. तो आमकां भियोंक करना. देव केन्नाच आमचे थंय भें घालना. मोगाळ बाबा आनी भयणी, तो म्हणटा हो एक तुमकां अवकाश जाता, संदर्भ जाता कसलो सुवार्थेक साक्ष दिवंक. टू बी अ विटनेस. देवाक आमी महिमा वा साक्ष दिवंक. आनी तो म्हणटा त्या वेळार तुमी कितें उलोवचें तें तुमी आतां चिंतचें नाका. आनी उलोवंकी वाचा सक्त जानवाय हांव दितां. कोणूच तुमकां मुखार रावंक शकचें ना त्या वेळार. आनी उपरांत तो म्हणटा पळया तुमचे माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जायना. दीग सोंसणीकाय घेया. आज आमकां कितली सोंसणीकाय जाय. ह्या संवसारांत आमी पळयल्यार भें आसा, दुबाव आसा, सोम्याचो पटलाव करूंक तितलें सलीस ना. पूण हें सगळें जायचें जाल्यार आमी साक्ष दिवचें जाल्यार, सोंसणीकाय आसा जे जाल्यार, आनी कोणीय आमकां कितेंय म्हणटना तेंय कान घेवचें जाल्यार, जडती करिनासतना न्ही सगळें कान घेवन देवाक साक्ष दिवन अशें जियेचें जाल्यार एकच एक गरज, कालें गरज आमकां गरज आसा पवित्र आत्मो, द होली स्पिरीट. जर आमी पवित्र आत्म्याचें नांव मोगाळ बाबा आनी भयणी हें आमकां करूंक जायना. संवसारी रितीर आमी संवसारी न्ही रिती प्रकार आमी जियेता तर यू वील फायंड डिफिकल्ट. आज जायते जाणांक आमकां कश्ट जाता. ना फादर जायना फादर, कितले कश्ट फादर, कोण हें सोंसचें. दीस आनी रात आमी पुरपुरोन म्हळ्यार आमचें मन काळीज मोगाळ बाबा आनी भयणी थोडी बडी बली जालां.
कृपा ना उगडायल्या वा आम्ही कृपा मागवू ना. वी आर नॉट इन द लॉर्ड. आम्ही मागिना. लॉर्ड इज आस्किंग अस टू प्रे. मागा. देखून आमी ह्यो भावार्थ आसचे जाल्यार एक पवित्र आत्मा आसचे जाल्यार बेश्टे आमकां मेळना. देवा ते आमी आसल्यार मात्र देवा कडेन मागल्यार मात्र देव आमकां दिता. ताच्या हजारपणांत आमकां भरता. आज पळया एक दाखलो आमकां पयल्या वाचपांत आसा. एक निदर्शन, एग्जाम्पल. दानियेल पवित्र आत्म्यान भरलेलो बुदवंत. ताची बुदवंतकाय, जानवाय, गिन्यान, ऑल बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट. आनी थंयसर एकलो राय, ताचें नांव बेलियाचार म्हणून सांगलां. नेबुकदनेझराचो पूत तो. तांणी कितें केलें? देवाक महिमा दिली ना. त्या आयदनांनी सोरो पियोन खंय त्या आयदनांची तांची पुजा केली. पूण एक हात दिश्टी पडलो बोटां आनी वणदीर बरयलें. हें बरयलें कोण आयकी वाचूंक समजोंक जालें ना. दानियेलाक आपयलो. तांकां कळी जालें हो मनीस चिल्लार न्हय. हो मनीस पवित्र आत्म्यान भरला. आनी हो सगळें आनी हो ओप्पलो. राया मुखार येतना हांव सांगता तुजी देणी नाकात म्हाका, तुजे पयशे नाकात, तुजें इनाम नाका म्हाका, कित्याक हांव तुका घाल जायना. आय डोंट प्लीज यू, आय प्लीज गॉड. ताणें सांगलें धैर्यान आनी देवाक साक्ष दिली. ताका कितेंय करीत. आनी फाल्यांच्या वाचपांत आमी आयकता हांव ताका सिंहाच्या ग्रासाक घालतात पूण सिंहाचें तोंड देव बंद करता. दानियेलाक राखता. देखून आमी देवा थंय आसल्यार पवित्र आत्म्याची कृपा मंगळ भवानी आनी खंयच्या कश्टांक आमी भियेचे म्हणना. खरी एक कश्ट, खरी एक संद आमी परिस्थिती देवाक साक्ष दिवंक एक अवकाश. तर आमी मागया एक घडी मंगळ भवानी म्हणे आमचे सखे आमी करूंक शकना. पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां जाय. लेट्स प्रे. लेट्स प्रे टू द होली स्पिरिट. पवित्र आत्म्यान आमी बरोवंक, हजरपणान जियोंक देवाचे दूती आमकां कुमोग करतात. देव आमच्या आदाराक येवं. ताच्या दुता आमकां अंतर. आमेन. सर्व आमचे मोगाळ बापा, काणीक जावन तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुझे बेसन. जेजून भेटयलो कुर्सार आपणा, आम्हा सर्वांच्या मोगापासून. पेन्यात आमी उदार जावच्या, आदार दी तुझी माया मोगा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्विदा देवापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पयसपेच्या आदावाक सर्विसफोर म्हणून घे. महिमेवोन देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमी तुका समर्पिता हो अखरनेचो यज्ञ. देवदूतांच्या मनी अर्पणान तुजे मुखार पावो आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटवणी परमळी दुंपावरी तुजे मुखार सदां सोडो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्प्रातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वो यशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदुदरा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विश्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखणतना तुजीच महिमा आमी वाखणता. कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रसनराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो, अदीक कितलो व्हरतो तूं आनी वंदन फावो आसलोलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे महिमेवोन तुज्या महिमेन संतोसता वयर सरगार हिसोब नातलोलो देवदूतांचो दळबार. तांचे संगता तुका प्रणिपात करून आमी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पोत,
स्वर्ग आणि संसार बोला तुझ्या वैभव उंचगी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उंचगी तुका जय जय बापा करूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपले कुशेन स्मरण सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेचपरी जेवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी स्मेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गुट परगटुया सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन झाला हो भावार्था सो घुटू आम्ही परगडता जेजू नव्यान येतो बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणारगत सवतीला आमा समेत सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सूख ढास्क आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गोळे बापा आणि सगळे याचगी वर्गा बराबा तिका प्रिदी मोगांत वाटाय पुनर्जीवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा बहिणीची काकोळतक तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजलीत मुखामळ पळेवंक फावक आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत धर्मदुता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावक जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास येसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन सुम्याचे हजरपण आमी सदांच भोगच्याक ताचे तावन आमी केदींच वेगळीं जायना जावच्याक हर एका परिस्थितीन ताका महिमा आमी दिवंक सुम्याची कृपा ताचो आदार मागून जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज समकयू तुजी कुशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताणें पडोवं दिनाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयगुण्या जिवितांत सवस काय आमकां दी
सर्गींचे बागनेमचे सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे प्रोशान तृक्तल्यांक आमकां तुजे उदार का कुळतीन सर पत्कांतलीन सुरय पिडेशुडेंतली आमकां गूण कर सैतान दुस्मनार्थ त्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां निवार आमच्या कंदी बेसारायंतली आमकां निवार आनी सोराकांत अकलसांतली आमकां वाटय कित्याक पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाय आमी एकडी भोव शांती खातीर मागया आमच्या काळजांत कुटुंबांत आमच्या संबंधांत आमच्या गांवांत देशांत प्रदेशांत मणिपुरांत इस्रायल पॅलेस्टिनामध्ये शांती स्थापन जावं रशिया युक्रेनामध्ये विविध राष्ट्र आनी सगळ्या संवसारात देवाचे जेजू क्रिस्तान जोडून दिल्ली शांती ताचें समाधान स्थापन जावं ताचें राज येवं म्हूण आमी मागया सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें धर्म दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशळ परमंत तुका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येता रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो एकामेका क्रिस्ताची शांती आमी दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शरी बाबीनो पळया स्वामी जेजू क्रिस्त ताका साक्ष दिवंक ताच्या आत्म्यान ताच्या हजरपणांत आमकां भरता देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें म्हजे म्हाका फावना म्हज्या उतरान भलायकी मेळटली काळजांत रावो कायल्या मोगाळ जेजू म्हज्या तुका हांव वंदिता तुजी स्तुती गायता प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा सर्गींचो उंडो आमी घेतला ह्या उंड्याच्या गटायन सर्गींच्या मार्गार आमी थिरायन फुडें वचूंक तुजे दूत आमकां जतनायन राखो म्हणून आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोट तुमची सवय आसूं तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन ओसुनेया जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडुपकार खरी एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गीतां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता